गोंयभर आयतारा सांत एना सायबिणीचे फेस्त मनयले। सांतांच्या फामाद तवशांचे फेस्त दबाज्यान जाले। भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक सायबिणीचे बेसाव घेवपाक गर्दी केल्ली। आरडी एक्सपो खातीर सांतांच्यान विलियम रॉड्रिगीस आनी पुणेच्यान महेंद्र गांवकार। गोंयकारांक आनी सांतानकारांक कित्याक असली चर्च ह्या आमच्या गोंयांत आनी सांतांच्या गांवांत आसा। फेस्त आमचें हें जुलायाच्या म्हयन्यान जाता सांतांचें, आनी जायतो लोक क्रिस्तांवूच न्हय, आमच्याच धर्माचो न्हय, हिंदू मुसलमान हे चर्चीन येतात। आपणाक जावं गरीब तसोच गिरेस्त जी आपणाक जायतें बरेपण हे चर्चीन येवन मेवता म्हूण। जेन्ना काजारी जिवितांत जेन्ना काजारी जोडप्यां जी काजार जातात जायतीं तेंक लागून तांकां भुरग्यांचें देणें फावो जायना। त्या कारणाक लागून हे चर्चींत हे सांतानाचे सायबिणीच्या पांयाशी लागीं मागोन जायत्या भुरग्यांक देणी फावो जाल्लीं आसात। तशेंच जी भुरग्यांक चेडवांक आनी चेड्यांक कोणाक चेडूं मेवना काजार जावपाक, चेडो मेवना काजार जावपाक, ती ह्या चर्चीन सांतानाची सायबिणीच्या लागीं येवन मागतात आनी खरेंच तांकां जावं चेडूं जावं चेडो तांकां काजार जावपाक मेवता। हांव मागतां गांवच्या लोकां कडेन, सांतांच्या तालावली कुर्का गांवच्या लोकां कडेन सदांच हे चर्चीचो आमी बरो वावर करपाक आनी तुजचो सांगात आमकां दिवन जायतें आमी हें काम करपाक। आनी एक फावट सगल्यांक सांतांच्या गांवच्या लोकांक पादवेकाराक परबी ही आवडेतां आनी बरें सदांच सगल्यांक बरें मेवचें म्हूण मागतां। हांगासर चडसो न्यूली मॅरीड कपल्स येता जे कोणाक भुरगीं ना तांकां ती बावार्थान सांत एना लागीं मागता आनी तांकां भुरग्याचे देणे बावार्थान ती मागला म्हणून तांकां फावो जाता। तशेंच जे कोणाक व्हंकल जाय तशेंच न्हवरो मागूंक ती हांगासर येता आनी सगळे गांवांत आमी एकठांय जावन हें फेस्त मनयता। सगळे गांव सांत एनाची परब खुशाल बरी तावडेता।